पालखी चालू असा ताका पांय पडून हांव घरा वतालो आनी मारुतीगडाची वयले गेट क्रॉस करून जेन्ना आमी ह्या स्टेचार पावले तेन्ना हांगा दोग जाण सायडीन उबे रावन आमची गाडी जशी पास जाता तशे दोगी जाणांनी बाटले काडून शेवटान मारल्यो. ते म्हजो ड्रायव्हर आमचो गाडी चलयता तो सुनील ताणें जर ती टर्न मारूना थंय जाल्यार डायरेक्ट ग्लास फुटून बाटली म्हजेर पडटली आशिल्ली. आयज म्हाका दिसता आमची जी बरी मिटींग जाली ती पळोवन ऑपोजिशन भितरला, गुंडागर्दी चालू जाल्या, खंय तरी भिवोवपाचो प्रयत्न आसा. आमी ह्या प्रयत्नांक कशेंच भीक घालचे ना. म्हाका दिसता पणजेकारांक हें चलचें ना. ही गुंडागर्दी आमी इतले इलेक्शनां केलीं, असलो क्षण केन्नाच पणजेचेर येवं ना. आमी बऱ्या भशेन सगळीं इलेक्शनां केलीं, पूण ही गुंडागर्दी जी चालू आसा ती आमी कदापि खपोवन घेवचे ना. हाजो डेफिनेटली उत्तर हांव पुलिसांक कंप्लेन करता जाता. एंड डेफिनेटली पुलीस आय रिक्वेस्ट पुलीस टू टेक इमिजिएट एक्शन. तांणी जी नाकाबंदी केल्या तांकां नाकाबंदी करून जे हेल्मेट कोण घालून हांगाच्यान गेल्या तांकां सगळ्यांक सस्पेक्ट म्हणून रावंड अप करून. दॅट इज माय रिक्वेस्ट टू पुलीस. दोग जाण आशिल्ले बायकार आशिल्ले. जेन्ना हांव देंवलो गाडयेंतल्यान तेन्ना दोग जाण पळयतना आमी पळयले बायक कसली कोण नंबर प्लेट नोट करपाक पावना, कित्याक ती इतली गडबड जाली की जप्प करून आमकां हें जावना. तुमकां कोणाचेर संशय? संशय म्हणजे आता इलेक्शन चालू आसा अँड वी आर जस्ट 2 days अवे फ्रॉम इलेक्शन्स. आयज आमची प्रचंड अशी सभा जाली, नितीनजी गडकरीन एड्रेस केल्ली, आनी म्हाका दिसता ती सभेक आनी ते रिस्पॉन्स पळोवन आनी जी सभा आमच्या ऑपोजिशनाची काँग्रेसीची मळ्यांक जाल्ली खंय तरी भाडेत्रू प्रेक्षक हाडून ती सभा तांणी केली कशी कशी केली. म्हाका दिसता हाका लागून ते ऑपोजिशन भितरल्या. खंय तरी तांकां भंय जाला की दे आर लुजींग दीस इलेक्शन बॅडली, आनी म्हणून असले नीच कृत्य करपाक ते आतां फुडें सरल्या. हांव थंय ड्रायव्हराच्या सायडीन बसता, हांगा जर म्हजे खंयच जर ग्लासार बशिल्ली बाटली जाल्यार म्हाका दिसता म्हजे तोंडार बसतली आशिल्ली. सगळो ग्लास फुटून बाटली भरिल्ले म्हणजे थंय फुटल्या थंय सायडीक खाली बाटली. पण एकूणच तुमकां कायदा सुवेवस्थेचेर कितें म्हणपाचें आसा? कारण इलेक्शनाचे सगळीकडे नाकाबंदी आसा, सगळीकडे CRPF आसतना अशी ना डेफिनेटली नाकाबंदी गव्हर्मेंटान सगळे प्रयत्न केले, पण हो आयसोलेटेड स्ट्रेच. हांगा तुका नॉर्मली कोण नासता ह्या स्ट्रेचाचेर, आनी म्हाका दिसता पाळत दवरून तांणी म्हजे फाटल्यान कोण तरी घालून हें कृत्य केलां. दिस इज दे आर फॉलोईंग. आनी हेल्मेट दोन्ही असल्यान कांय आयडेंटिफिकेशन जायना. फुल फेस हेल्मेट आशिल्ले ना. नंबर प्लेट कोण तुका इतले बेगीन तुका नोट करपाक वता? आम्ही फक्त फाटल्यान गेल्या, आमी फाटल्यान धांवले पूण ते व्हरून बायक फक्त कितें उलयताले. हांगा बाटली बसल्या. म्हाका दिसता फाटल्यानय ताणी एक बाटली लायट ऑफ कर. पूण आमी कायदेशीर मार्गान हे प्रत्युत्तर दितले. आमी पुलिसांक फोन ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च केल्या. कोण तरी खंय तरी जेन्ना म्हजो साथीदार गजा तांच्या फाटल्यान धांवलो तेन्ना आयकूंक आयलें की सिडनी फोन कर. आमी पुलिसांक सगळी म्हायती दिल्या आनी पुलिसा कडल्यान हांव अपेक्षा करता की इलेक्शन 2 दिसाचेर आसा. 19 तारखेक पणजेकार आपलो प्रतिनिधी निवडटले आनी प्रतिनिधी निवडटना म्हाका दिसता त्या दिसा ह्या भ्याड हल्ल्याचो प्रत्युत्तर मतदानाच्या मार्गान जातलें. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हे अशे भिवपी न्ही. फुडल्या 2 दिसान आमी नेटान आमी फुडें सरतले. पणजेकारांक आमकां एक बरो प्रतिनिधी दिवपाक जाय, बरें नेतृत्व दिवपाक जाय, आनी डेफिनेटली भारतीय जनता पक्ष हे एक बरें नेतृत्व दिवपाक फुडें सरता. ह्या हल्ल्याचो, ह्या भ्याड हल्ल्याचो म्हणटा हांव, जे लिपून पळून वचून करता, ह्या हल्ल्याचो हांव सिद्धार्थ कुंकळकार आणि भारतीय जनता पक्षाचे असंख्य कार्यकर्ते निषेध करता. हांव सगळ्यांकडे मागता की ह्या क्षणाक आमी शांत रावया. इलेक्शनाक 2 दीस उरल्या. आमी इलेक्शनाच्या संपूर्ण तयारीक लागया. ह्या हल्ल्याचो प्रत्युत्तर आमकां 19 तारखेक मतदानाच्या मार्गान दिवपाक जाय. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा
की पणजेकार ह्या हल्ल्याचो निषेध करून 19 तारखेक दणदणीत मतदान करून हे दितलेच. डेफिनेटली लिगल कारवाई जी जातली ती जातलीच, पूण हांव इलेक्शन कमिशन आनी पुलिशे कडेन मागता की तांणी म्हाका दिसता सेक्युरिटी ही आनीक वाडोवची पडटली. हे असले गुंडागर्दी हे पणजेक आमी कदापि खपोवन घेवचे ना, आमी ओगी रावचे ना जर हाजेर कांय एक्शन जायना जाल्यार. आनी डेफिनेटली पूर्ण विश्वास आसा की इलेक्शन कमिशन आनी गव्हर्नमेंट मशिनरी पुलीस हे हाजेर सारकें एक्शन घेतले म्हणून.